फाटल्या वर्सा कारापूर सरवण पंचायतीन कोटी वाड्याचेर MRF शेड बांधल्या। पंचायत वाठारांतलो कोयर या शेडीत संकलित करताले लेगीत मात पंचायत वाठारांतले लोक सुको आणि ओलो कोयर मिक्स करून दिताले, देखून शेडीत एकठांय केल्लो कोयर कुसून वाठारांत घाणीच्यो गुट्टांनी पातळिल्ले। मुसाचो फैलाव वाढून त्या वाठारांतल्या घरांनी पाविल्ले। उपरांत लोकांनी विरोध करतकीच समस्या जाणून ही शेड बंद करपाची पाळी पंचायतीचेर आयली। दुसरे वाटेन वाठादेव वाठारांत झाटे कॉलेजीच्या सामकार तिळारीच्या कॅनाला कडेन तसेच दिवचल साखळीच्या मुख्य रस्त्याकुशी कोयराची समस्या दिसान दीस वाढत आसा। सध्या या वाठारांत व्हडा प्रमाणात कोयर साचिल्ल्याचे चित्र पळोवपाक मेळटा। जेन्ना हांव सरपंच आसले तेन्ना आमी MRF शेड चालू केली। त्याच बरोबर आमकां 2 गाडयो येयल्यो गार्बेज कलेक्शना खातीर। पण तुम्ही पळयता की आमी आमचे सगळे चडशे वॉर्डांनी आमचे 3-6 वॉर्डांनी आमी गार्बेज कलेक्शन करता, तरी सुद्दां लोक हाडून कचरो रस्त्यार उडयता आनी हे जे करता ते शिकलेले सवरलेले लोक करता। म्हाजी रिक्वेस्ट आहा की तुमी हे अशें करचें न्हू। आनी आमकां एक मोठो आमकां प्रॉब्लम जाल्लो आसा, ताका लागून थोड्या जे वाड्यांचेर आसा वॉर्डांनी, म्हाज्या वॉर्डान आसा 9, 10, 11 ह्या वॉर्डांनी आतां 4 दिसांनी कलेक्शन जाता। कारण हे कित्या खातीर जालें की आमचे जे लोक आसा जेन्ना गाडी येता कचऱ्याची तेन्ना तेंच्यांनी वोलो आनी सुको दोनूय कचरो जो आसा तो मिक्स दिलो आनी ताका लागून आमचे MRF शेडी कडेन खूब प्रॉब्लेम जाला। थंय ते मिक्स कचरो आसल्या कारणान ते किडे जाले, मूस जाले आनी सगळे हे जे मूस जे आसा ते लोकांच्या घरान गेले। ताका लागून आमची MRF शेडीन वोलो कचरो आमकां अलाव करिना, थंय तेंच्यांनी आडयल्लो आसा। म्हणून हांव लोकां कडेन मागता की तुमकां प्लीज वोलो आनी सुको वेगळो वेगळो दियात। आमचो CM सांगता बरें स्वच्छ दवरा, निवळ दवरा। आमी जाता तितलो पंचायत निवळ करून प्रयत्न करता, पण लोक आमकां सपोर्ट करना। म्हणून लोकांक सांगता की प्लीज तुमी आपले घरूय निवळ दवरा आनी परिसरूय निवळ दवरा, कित्याक आमकां पळय आमचे मोदी सरकारान आमचे स्वच्छ भारत इतले उपक्रम चालू केल्ले आसा आनी आमी जे नागरीक आसा ही सगळी घाण परिसर करता। माझ्या वॉर्डान आसा न्हू, वॉर्ड नंबर 2 थंयसर डेली कलेक्शन करता, तरी आसतना 1-2 स्पॉट्स आसा न्हू ते 3 फावटी क्लियर केले, तरी थंयसर लोक हाडून उडयता। ते मातशे तुमी उडोवपाचें बंद करा। मागीर तुमी म्हणून नाका की तुमकां फायन बीन दिली म्हणून। आतां कंपल्सरी सगळ्यांक फायन दिवपाची आसा। तशें डॉक्टर साखरदांड्याच्या फाटल्यान थंय एक ब्लॅक स्पॉट आसा आनी सतीच्या देवळा कडेन थंय एक ब्लॅक स्पॉट। हे जे आमचे सुशिक्षीत लोक आसा तांकां म्हाजी एक रिक्वेस्ट की तुमच्या घरपोच येता कचरो व्हरोंक तेजे कडेन कचरो दिया आनी हे ब्लॅक स्पॉट तुमी एवॉर्ड करा। ओलोय कचरो आनी सुको कचरो एकी कडेन दिवन थंयसर व्हरोन डंपिंग केल्ली, ताका लागून थंयसरल्या लोकांनी इशू केलो। तेंच्या घरांनी बीन त्या वासान सगळे मूस भरले घरांनी आनी तेंच्यांनी ती शेड आमची बंद केल्ली। तशें आतां ती आमी आमच्या संतोष भाईन ती क्लीन केली, सगळी काडलो कचरो थंयसरलो सगळो आनी क्लीन केल्या। आतां तेंका आमी पंच मेळोन थंयसर तेंच्यांनी सांगला सगळे पंच येयात आनी डिसिजन घेवन ते कितें तें सांगात म्हणून। तेन्ना हांव तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट मागता की थंयसर ओलो कचरो तो ओलोच कचरो जावनी आनी सुको कचरो आहा तो सुकोच कचरो जावनी। तेन्नाच आमकां ती शेड बरी अशी ओपन करून आमकां आन्सर दिवन की आमी हांगा सुको कचरो धाडटली, तो ओलो हाडचें ना आनी घाण कशी करचें ना। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत।